आयज जे आमचे पत्रकारितेचे जनक म्हणटा, फादर ऑफ जर्नलिझम इन इंडिया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक यांची आयज 100वी पुण्यतिथी आणि डेथ एनिवर्सरी आम्ही ऑब्जर्व करता. सध्या आम्ही अशा सिच्युएशनान आहा म्हणजे या इंटू डेडली क्रायसीस म्हणटा पळय तशें. आनी हे फाटभूंयेर आमी हो आमचो कार्यक्रम आयज फर्स्ट टायम आमी आझाद मैदानाचेर घेता. जर टिळकांचेर उलोवचें जालें तर टिळक म्हटलें म्हणटकच फियरलेस जर्नलिस्ट अशी एक इमेज आमच्या दोळ्या समोर येता. तो घडये 100 वर्सां पयलीं ह्या संवसाराक अंतरलो आसतलो, पूण तो आयज पासून जिवंत आसा आमचे मदीं. प्रत्येकाच्या मदीं तो, प्रत्येक जर्नलिस्टाच्या मदीं तो भितर तेच्या अंतःकरणांत, तेच्या तकलेंत तो जिवंत आसा. कोणी कितली टिका करूं जर्नलिस्टांचेर तें अशें तशें, पूण खंय तरी ती तळमळ प्रत्येक मनशाच्या, प्रत्येक जर्नलिस्टाच्या भितर आज पर्यंत जिती आसा. ताका लागून आमी सगळे हांगा जमल्या. जेन्ना इतिहास जर पळयलो आमी, तेन्नाय एट्रोसिटीज चलताल्यो, तेन्नाय अन्याय जातालो. त्या वेळार टिळकांच्या वेळार म्हाका याद आसा, म्हणजे हांव जस्ट वाचतालो, म्हणजे टिळकाचेर कितें तरी एक कितें बॅकग्रावंड घालून हांवें जस्ट थोडे बुकां जाळी. तर 1878 ह्या वर्सा ब्रिटीश सरकारान वेर्नॅक्युलर प्रेस एक्ट इम्प्लिमेंट केलो आमच्या कंट्रीन. आनी हो एक्ट कित्याक इम्प्लिमेंट केलो तर सप्रेस करपाक बेजिकली. अशें न्हू की टिळकाची जेन्ना जर्नलिझम कारकीर्द सुरू जाली तेन्ना जर्नलिझम सुरू जालें अशें ना. टिळकाच्या पयलीं जर्नलिझम हें आमच्या कंट्रीन आसलें आनी खूब अग्रेसर आनी खूब सिरियसली घेताले पयलींचे लोक. पूण जेन्ना हो वर्नॅक्युलर प्रेस एक्ट जेन्ना इम्प्लिमेंट केलो ब्रिटीश सरकारान, तेन्ना सगळे अस्वस्थ जाले जर्नलिस्ट त्या वेळाचेर. भितर एक टिळक आसलो. तो टिळक आनी आगरकर हेंच्यांनी दोगांयनी मेळोन एक मिशन सुरू करपाचें थारायलें. मिशन इन एड्युकेशन सेक्टर, आनी अल्टिमेटली इट लेड टू टुवर्ड्स जर्नलिझम.